गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट हाच्या जोड पालवान मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल हे परेड रोड परेड सेलिब्रेट करून मुखार सरल्यात. 14 February is the date given to Margaon to celebrate the Carnival Festival. ह्या वर्साचे कोविड रिस्ट्रिक्शन्स आमी सगळी रिस्ट्रिक्शन्स आनी इमेजी गायडलायन्स पाडून कार्यक्रम करपाचें आमचें योजिला. हाका लागून आमी हो वेन्यू आमचो सेम लास्ट इयर वेन्यू आसा तोच आसतलो. फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मार्गांव टू सुपर मार्केट बोरकर सुपर मार्केट हे रुटा सगळें आसतलें. आनी आमी हे फाटी केला कितें हेल्थ डिपार्टमेंटाक नो प्लेसीस आयडेंटिफाय केले. एट एंट्री पॉयंट सॅनिटायझेशन करपाक लोकांक पब्लिकाक सगळे मास्क गन घेवन चेकिंग करपाक. तशें कोण तरी इफ सम पीपल आर फावंड विथ कोवीड सिम्टम्स सेपरेट रूम करपाक ठरयलां. आनी आयज हांवें ऑलरेडी एक मिटींग केल्या. ऑल द डिपार्टमेंट्स आर ऑलरेडी कॉल्ड आनी तांकां बी कितें कितें इन्स्ट्रक्शन्स आसा ते फॉलो अप करपाक लायला. पुलीस डिपार्टमेंटाक सगळी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक ट्रॅफिकाचे प्रॉब्लम, तशीच हेल्थाक आनी सगळी डिपार्टमेंटाक आमी आयज मिटींग केल्या. सगळ्यांची तयारी जबाबदारी तांकां सांगला. हें फंक्शन फक्त मारगांव म्युनिसिपालिटीचें न्हू, हें फंक्शन जावन आसा स्टेट फंक्शन. आनी ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हॅज टू एक्टिवली टेक पार्ट इन द डिपार्टमेंट इन द प्रोग्राम. I have also directed them to ensure that तेंचे स्टाफ आहा ते हिंदू स्टाफ फ्लोट परेडाक घेवन एटलीस्ट तेंची प्रेझन्स दाखोवपाची. ते गव्हर्मेंट कितली पयशे मोठा फ्लोट करपाक. आनी दीस इज अ मेजर एट्रॅक्शन ऑफ सावथ गोवा. कार्निवाल जावन आसा असलो फंक्शन. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड लुकींग टू गोवा. आनी आमी आमच्यो ट्रेडिशनल ऑल द कल्चर्स ऑफ गोवा हॅज टू बी डिपिक्टेड. ह्या वेळार ह्या टायमार COVID-19 आसा म्हळ्यार सगळ्यो सेफ प्रिकॉशन्स आमी कोविडाक कशें वॅक्सीन घेवपाक कितें करपाक जाय सगळें आमी वी हॅव टू सेंड सम अवेरनेस प्रोग्राम. आय हॅव डायरेक्टेड हेल्थ डिपार्टमेंट टू प्रिपेअर अ स्कीम सो दॅट अ स्ट्रॉंग मॅसेज फॉर द पब्लीक टू टेक द कोविड वॅक्सिनेशन. सगळी डिपार्टमेंट आमी कितें सांगपाक तें सगळें सांगिलां आनी आयचे आमी मिटींग काबार केल्या. सो हो प्रोग्राम 14 February 2 o'clock स्टार्ट जातलो. पूण एक्चुअल फंक्शन वील स्टार्ट एट 3:30. 2 o'clock चॅकिंग आनी पब्लिकाक येवपाक आसलें. तशें 10 आमी हो प्रोग्राम काबार करपाचो ठरयला. सो आमी हो टायमाचो सारको स्ट्रिक्टली मेंटेन करपाक चिंतला. तशें जितले भाशेन सेफ डिस्टन्स जाता तशे भाशेन लोकांक त्रास जायनासतना करपाक हो प्रोग्राम तशें बी आमी येवजिला. सगळी डिपार्टमेंट यंत्रा आमी सारके तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवन आयज तांकां धाडल्यात. सो आमी आनी एक पाट मेळटले आनी हेजो फॉलो अप करतले. सो 14 February कार्निवाल आमकां ही व्हडली जबाबदारी आमच्या हातार आसा ती आमी बरे भाशेन पाळपाक सगळ्या डिपार्टमेंटाचो आमकां एसिस्टन्स आनी सपोर्ट एक्टिव सपोर्ट जाय. तशेंच प्रेस रिपोर्टर ऑल्सो हॅव टू एक्टिवली टेक पार्ट. ते आमचे बरे पद्दतीन आहा ते आमचे ट्रेडिशन्स ऑफ गोवा हॅज टू बी शोन टू एंटायर वर्ल्ड. वेन्यू लास्ट इयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्गांव टू वर्कर सुपर स्टोर अतोड्डा तो रोड गेल्या त्या वर्साक केला तो रोड हे वर्साक केला. वॉर्ड बाय प्रोग्राम करपाक हाजून पासून आमी ठरयलें ना. मुखार दीस इज द फर्स्ट मिटींग. मुखार रिस्पॉन्स घेवन आमी करतले. Tourism department is Tourism department have already dropped out of a plan. Today there is one more meeting to finalize the program. So once the program is finalized, आमकां सद्या तरी आमकां रूट फायनलायज करपाचो आनी आमचे कमिटी हे करपाची ती आमकां ऑलरेडी करून आमी धाडल्या. आमची कमिटी जावन आसा हांव एज अ चेअरमॅन ऑफ द कमिटी, आमचो दिलीप बाब म्युनिसिपल इंजिनियर एज अ ट्रेजरर सेक्रेटरी आनी आमचे PCO बाब एलेकर ते जावन आमचे ट्रेजर. ही आमची कमिटी आसा. सब कमिटी आमी आतां मुखार अपॉयंट करतले. सजेशन कितें आसा हाव टू सेलिब्रेट दीस फेस्टिवल इन बेस्ट पॉसिबल मॅनर आनी ते बीन आमचे कोविडाचे सारके कंट्रोल करून सभा ते आमी करून योजिला आनी खुबसो आमकां फूल सपोर्ट जाय. I will ensure that this is not happening continue. But I am not aware. I cannot comment on that. Do you have any idea?
लोक सांगता म्हाका पूण पयशे दिले ना ते पूण पूण आतां म्हाका एक पासून कंप्लेन नॉट ए सिंगल थिंग कम बिफोर मी. Any special attraction like band and all? So we have not talked about the entire program right now. There are still time. We'll give you details in as and when it happens. But how you will control? Anything regarding 60 years of operation of the सध्या तरी आम्ही 60 इयर्स केला पूण आमच्या साऊथ गोवात आम्ही टीम करपाक केला 60 इयर्स विथ कोविडाचो करून कोविडाचो एक वॅक्सीन घेयात जिवीत सांबाळात असं कितें तरी आम्ही टीम करपाक अजून पासून फायनल केला पूण बेस्ड ऑन कोविड विथ द टीम आम्ही मोर दॅन 60 इयर्स एज वी सेलिब्रेट गोवाज लिबरेशन ऑफ 60 इयर्स दॅट विल ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड. The logo should be like 60 years with COVID-19 with a strong message to the public.